दोगाल बाबा बनानो जायती आमची चेडवां बायलो जावं गोंयां जावं कारवार सोटिया जावं मेंगलोर सोटिया गाल्फाक काम करतात, लंडनाक काम करतात, हाऊस मेट्स कशी डोमेस्टीक वर्कर्स म्हणजे कोणाच्या घरान काम करतात, घर साफ करूंक वा तांकां रांदूंक वा भुरग्यांचो केअर घेवंक आनी आतां जाणट्यांचो केअर घेवंक जायतो लोक जायती चेडवां जायतो बायलो गाल्फाक भोव करून कुवेट देशान असलो लोक जायतो आसा जायतो हजारांनी म्हणटच हो व्हिडिओ हांव ताच्या पासत करता जरी तो तुमच्या फॅमिलीन कोणी आसत डोमेस्टीक वर्कर हाऊस मेड कोणाच्या घरांनी काम करता हो व्हिडिओ हे लिंक तांकां धाडा अब्रिलाच्या 27वेर 27 एप्रील हो एक इम्पॉर्टंट दीस तांकां कित्याक इम्पॉर्टंट आता स्टोरी आयकात बरे भशेन आयकात 13व्या शेंकड्यान 13th सेंचुरी टू बी प्रिसायज 1212 ह्या वर्सा एक चेडूं जल्माक आयलें ह्या संवसारांत खंयसर तें इटली टास्कनी म्हणटा पळय त्या गांवांत आतां टास्कनी सान आसिसी सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी हे पळय 200 किलोमीटर पयस पण थिंगा एक चेडूं जल्मलें हें भुरगें बाबडें गरीब फॅमिलीन जल्मल्लें आनी मागीर पायन ताका 12 वर्सांचें आसतना इस्कॉलाक धाडिनासतना कोणागेर कामाक लायलें हाऊस मेड कशें कामाक लायलें 12 वर्सांचें आतां तशें चिंतूंक येता आतांची भुरगीं तल्लें काम करपी ना इस्कॉलाक धाडिनासतना तुमी जाणात आदीं गरीबसाण भरपूर म्हणून कोणाच्या एका गिरेस्त मनशाच्या घरान ताका कामाक लायलें आतां हें भुरगें भाग्योन कुटुंबांतलें माय पाय सगळीं ताची फॅमिलीन मागणी करपी सदांकाल मिसाक वचपी मागण्यांचे मनीस म्हणून ह्या घरांत ह्या गिरेस्ताच्या घरांत जंय काम करताले थिंगा आनी दुसरे वर्कर्स आसले कामदार आसले हेड हाऊस मेट्स जावं डोमेस्टीक वर्कर्स जावं फार्मान गार्डनान काम करपी जायते वर्कर्स आसले म्हणजे हें भुरगें 12 वर्सांचें भुरगें आपलें काम करता आसतना ताणें जायतो एब्यूज सोंसलो कसलो एब्यूज भोव करून हे डोमेस्टीक वर्कर्स पळय आसा न्हू ते ताका स्वतांक लागले आतांय घडटा न्हू ऑफिसांनी कलिग्स जेलसी जाता आनी मागीर फाटल्यान उलयता गॉसिप करता हें जाता आतांय जाता तशेंच पण हे भुरगे न्हू 12 वर्सांचे भुरगे न्हू जायते सफर जाले पूण ह्या भुरग्यान हेज्या धाकट्या भुरग्यान देवाक केन्ना साडूंक ना सदांकाल मिसाक वचपी सदांकाल आपलो तेस करपी सदांच रोजार करपी देवाक सांडूंक ना म्हणून कितें जालें आपलें काम करता आसतना बारीक बारीक काम करता आसतना आपली ड्युटी करता आसतना ताणें सदांच गरिबांचो उगडास धरलो तें बाबडें गरीब तें जाणा कोस्ट दूख बूक आनी म्हणटच गरिबांचो उगडास धरून घरान पळय कितें रांदता शिजता उंडे पळय कितें जाता कितें एक्स्ट्रा तें व्हरोन गरिबांक वांटतालें म्हणून ते गरिबांक वांटा म्हणून ह्या ताजे कलिग्स पळय आसा दुसरे डोमेस्टीक वर्कर्स पळय आसा तांणी ओनराक कंप्लेन केलें आनी ओनर मागीर सूत करूंक लागलो आपलो दोळो ह्या चेडवाचेर दवरूंक लागलो आनी ओनर सोजमोंक लागलो की एक चेडूं चोदता आनी लोकांक दिता भायर दिता असल्यो खबरो जाल्यो म्हणूच असल्यो खबरो जाता आसतना एक दीस त्या ओनरान त्या चेडवाक विचारलें वता आसतना दवरलें मिस्ता म्हणून तुमी जाणात युरोपाक एप्रन घालतात न्हू आंगा वयर रांदता आसतना काम करता आसतना म्हणून त्या एप्रनांक गुटली मारून कितें वतालें म्हणून त्या ओनराक सांपडलें आनी ओनरान विचारलें तूं कितें वताय आनी ह्या चेडवान 12 वर्सांच्या चेडवान तें एप्रन ओपन करून दाखयत जाल्यार एक्चुली तें उंडे वतालें मग ते आमकां परंपरा सांगता स्टोरी सांगता लेजंड सांगता उंडे आसलेले ती फुलां जाली पयली मिलाक आनीक पण अशेंच डोमेस्टीक वर्कर्स दुसरे पळय आसा ताणें कंप्लेन केलें ते कुजनान काम करिना बेकरीन काम करिना उंडे करिना कंप्लेन केलें म्हणून ओनर पळोवंक गेलो आनी पळोवंक वयतो सिंगासोर बेकरी उंडे करता थिंगा पळोवंक वयतो सिंगासोर हें चेडूं ना पूण त्याच्या जाग्यार कोण आहा आंज बोडवी आसा द एंजल्स वर सीन बेकिंग द ब्रेड अशें म्हणून परंपरा लेजंड आमकां सांगता आंज बोडवे अशें जालें
आनी मागीर अशें चलत चलत वर्सां गेली आनी डॉमेस्टीक वर्कर दुसरे ते हे आतां पॉप्युलर जालां मिलाग्री घडटा म्हणत दुसऱ्यांक जेलसी जाली आनी ते कंप्लेन करीत रावले. आनीक पाट ताणें कंप्लेन केले आनी ओनर पळोवंक गेलो. कंप्लेन केले उंडे ना, ताणें रांदूंक ना, ताणें बेक करूंक ना, तितून स्टोर रूमान उंडे ना आनी वचून पळोवंक गेल्यार स्टोर रूम फूल. उंडे भरल्या. म्हणून ह्या चेडवाचें नांव जावन आसा झीता. आमच्या गोंयांत जायत्या चेडवांक बायलांक नांव आसा झीता. अब्रिलाच्या 37वेर 27 एप्रील हो जावन आसा झीताचो दीस. पेट्रन सेंट ऑफ द डे ऑर पेट्रन ऑफ द डे. आनी हे सेंट झीता हे चेडू ते मेले 1272 वर्सां. म्हणजे ह्या संवसारान 60 वर्सां ते जियेले. तितूंतली सुमार 48-49 वर्सां त्या घरान गिरेस्तांच्या घरान काम केले. डॉमेस्टीक वर्कर कशे, हाऊस मेड कशे. म्हणून सुमार 300-400 वर्सां जाली उपरांत ह्या चेडवाक बागयोन कोत्ता. कातोलीक पवित्र सभा ह्या चेडवाक बागयोन कोत्ता आनी डॉमेस्टीक वर्कर्स, हाऊस मेड्स तांचो पेट्रन करून दिता. सो सेंट झीता is a patron saint of housemaids and domestic workers. देखूनच हांव व्हिडिओ कोत्ता. म्हणून तुमच्या लागीं तुमच्या फॅमिलीन सोयऱ्यांदाऱ्यामध्ये कोणी हाऊसमेट्स आहा, डॉमेस्टीक वर्कर्स आसा, गाल्फाक काम करता वा लंडनाक काम करता, हे व्हिडिओ लिंक तांच्या सांगाता शेअर करा. आनीक 2 वस्तू तुका सांगूंक जाय. पयली म्हणटा ती आमी जाणा आमच्या घरान कितें सांडलें जाल्यार इफ एनीथींग इज लॉस्ट आमी कोणाक उलो कोत्ता? सानातून. ही इज ऑल्सो सेंट फॉर द लॉस्ट थिंग्स. म्हणून हे बागयोन सेंट झीता इज अ स्पेशल सेंट फॉर द लॉस्ट कीज. हाऊसमेट म्हणटोच घरान काम करता म्हणून तांच्या लागीं चावयो आसता न्हू, केन्नाय चावयो सांडटा न्हू. म्हणून ह्याय चेडवाच्यो चावयो सांडलेल्यो खंय. ते खंय पासयेक गेल्ले आसतना खंय पडल्यो, दोरयान पडल्यो, खंय पडले ताका दुगडास ना. आनी मागीर ताणें मागणें केलें आनी त्यो चावयो ताका मेवल्यो. देखूनच शी इज ऑल्सो द पेट्रन सेंट टू कॉल वेन यू लूज युअर कीज. ब्युटिफुल नो. तर प्रितीच्या बाबड्यानो बागयोन झीता वयर जायते सांगूंक सोदता. शी इज अ पेट्रन ऑफ द हाऊसमेट्स, डॉमेस्टीक वर्कर्स. शी इज अ सेंट टू बी कॉल्ड वेन द कीज आर लॉस्ट. आनी तिसरें म्हणटा तें जेन्ना ताची कूड उचोवन काडली, शी वॉज फावंड, बॉडी वॉज फावंड इंटॅक्ट. कुसोन आसलेली कूड मेवली खंय. ऑफकोर्स मागीर ती पिड्यार जाली आनी मागीर तेणी मामीफायड केली आनी ती ज्या इगोजेन ते सदांकाल हे चेडू मिसाक घेताले, सुमार 40-50 वर्सां मिसाक घेताले, त्याच फिरगोजेन त्याच बाजिलिकान ताची कूड दवरलेली आसा, ग्लास घालून दवरलेली आसा. ऑफकोर्स आतां ती मामीफायड केल्ली आसा. मामीफायड म्हणजे वखदां घालून ती राखलेली आसा. ओके. म्हणटच हो व्हिडिओ शेअर करा. सगळे आमच्या हाऊसमेट्स पळय आसा, चेडवां बायलो काम करता. हांव व्हिडिओ करता कित्याक हांव जाणा तांचो स्ट्रगल, तांचे कोस्ट, तांचे टेन्शन, तांचे स्ट्रेस. म्हणूनच तांकां एक बुजवण कशी एक बागयोन ताची स्टोरी हांव शेअर करता. सेंट झीता. म्हणून ह्या सेंट झीताची काणी आयकले उपरांत जायत घडी आमच्या चेडवांक बायलांक जी हाऊसमेट कशी काम करता, डॉमेस्टीक वर्कर्स कशी काम करता, घरांनी काम करता, तांकां एक बुजवण कशी आनी एक कम्फर्ट आनी एक बरवसो कसो हो व्हिडिओ करता. देव बरें करून. हांव तो फादर नेल्सन लोबो, गोंयकार गुरू.